आसा मरे हां तूं राव हांगा. धरत रे माये तुका दिता गे साथ, राखण करता तुझी आम्ही दिसरा. धरत रे माये तुका दिता गे साथ, राखण करता तुझी आम्ही दिसरा. रे माये तुका दिता गे साथ, राखण करता तुझी आम्ही दिसरा. तूं यो तूं यो. दादो पाय पडटा. हां बरें बरें हां बरें कर सुरू. झाडा पेडा मारता तुझी खंटा तुझी कूड. दादो सारखे मरे. सारकें सारकें सारकें. पैशाच्या आशेक मातल्या मनीस काय भिजूड. झाडा पेडा मारता तुझी खंटा तुझी कूड. पैशाच्या आशेक मातल्या मनीस काय भिजूड. झाडा पेडा मारता तुझी खंटा तुझी कूड. पैशाच्या आशेक मातल्या मनीस काय भिजूड. अरे होय होय सारको नाच ना तू. सारको नाच पोया. पाय सारखे घालीन तू. सारको नाच. तूं येवटेन यो. सॉरी सॉरी दादो चुकलो मस्त. असो असो परत परत. झाडा पेडा मारता तुझी खंटा तुझी कूड. पैशाच्या आशेन मातल्या मनीस काय भिजू. झाडा पेडा मारता तुझी खंटा तुझी कूड. पैशाच्या आशेन मातल्या मनीस काय भिजू. झाडा पेडा मारता तुझी खंटा तुझी कूड. पैशाच्या आशेन मातल्या मनीस काय भिजू. झाडा पेडा मारता तुझी खंटा तुझी कूड. पैशाच्या आशे मातल्या मनीस काय भिजू. पैशाच्या आशे मातल्या मनीस काय भिजू. दादो जाता न्ही. आतां सारकें जालां हां. अशेंच करात. राखण तुझी करता तुझे पूत आम्ही. रक्ताचे वाळ वावोक आम्ही ना कमी. राखण तुझी करता तुझे पूत आम्ही. रक्ताचे वाळ वावोक आम्ही ना कमी. राखण तुझी करता तुझे पूत आम्ही. रक्ताचे वाळ वावोक आम्ही ना कमी. यो बस. बरे वाजयता मरे तुम्ही सगळे. बेस्ट. विठू जागराची तयारी सामकी बेस्ट चल्ल्या. हे पळय हो जागोर करपा मरे फुडल्या वर्सा बरी स्टेज बांदुया. बरो हॉल बांदुया. सामको एसी बेस्ट उडोवया. सरपंच पारंपारीक जागोर हो स्टेजीर जायना. तो मांडार जाता. तुमकां खबर ना हे सरपंच. आसा रे सगळे खबर आसा. पूण कितें आसा जाणा मरे आतां येदो व्हडलो हो प्रोजेक्ट जाता गांवान बरोबर न्ही. म्हणटकूच सगळे नवे जातले. स्टेजी नवी करुया. कितें सगळे नवे करुया. सगळे बदल जातले. अरे तुम्ही अशें सगळे पळयता कित्याक. फाटल्या मिनटेकी उलयले मरे आमी हे सगळे. सांगला मरे तुमकां सगळे. भाऊ तुम्ही म्हणटा तें खरें. पूण आमच्यो काजी रानां झरे सगळे वतले. मागीर आमी कुळागरां कशीं शिंपपाचीं. शेती कशी करपाची. शेतां करता तुमी सगळे. शेतां करता. तुमचे भुरगे वता रे शेतांनी. काजींनी वता. हे पळय हो जर प्रोजेक्ट जालो न्ही जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक शिरविश्यो मेळटल्यो. कसल्यो. झाडू मारपाच्यो काय पयशेकारांचे गुलाम जावपाच्यो. हे पळय तुमच्या मरे बऱ्याकूच सांगता हांव. कळ्ळें न्ही. म्हणजे कशें आसा डेव्हलपमेंट जर जातलो
जाल्यार थोडो त्याग करचोच पडटा. अरे थोडी झाडां मारली, इल्लो दोंगर कापलो म्हणून कितें जावपा आसा? सांग तूं म्हाका, कितें जावपा आसा कितें? तूं कोणाच्या बऱ्याक सांगता पळय ते आख्ख्या गांवांक खबर आसा. तुमकां मरे काय समजना, खरेंच काय समजना तुमकां. एक काम करा, हांगा यो, तूं रे यो, हांगा यो पळयात. यो 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 पळयात, हे पळयात. अरे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जातलो. हातून थिएटर जातले, स्विमींग पूल जातलो, मॉल जातले, हॅलिपॅड जातले. नशिबान केन्ना हे पळयला रे सगळे? पळयला रे? नशिबान हे सगळे तुमकां मेळटले. हे फुडाराक विनाश जावपी नशीब तुमकांच फावो जावं रे बाबा. अरे आमची जर भाटां, आमची रानां, आमचें उदक जर सोंपलें जाल्यार आमी सोंपतले, आमची संस्कृताय सोंपतली. बरें आसा, तरी विचार करात. हे सगळे बरे भशेन जाले जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार वाकड्या वटेन कशें काडपाचें तेंय कळटा आमकां. बरें. दादो, तो म्हणटा तेवूय बरोबर आसा. आमीच लाचार, तांच्यांनीच आमकां लाचार केल्या. पूण आतां आमी कितें करतले? तांचे कडेन कशें झगडटले? ते आमकां कांय न्हू कशें चिड्डून उडयतले. हय, आमचे कडेन ना पयसो ना सत्ता. आमच्या जाणटेल्यांनी हो गांव वसयल्लो. आतां आमकां हांगासरल्यान भायरे जावपाचो वेळ आयला. हो संघर्श पिळग्यान पिळग्यो चलत येयला. तरी आदिवासींनी आपली रानां राखलीं, भाटां राखलीं, उदक राखलें. सत्तेक काशेल्ले आनी पयशान कुड्डे जाल्ले लोक तेन्नाय आशिल्ले आनी आजूय आसात. आमच्या जमातींनी तेन्ना विरोध केल्लो आनी आजूय करतले. पूण हें शक्य आसा? हय, हें कांय पयलेच फावटी घडना. अशेंच सत्तेचो आनी पयशांचो माज आशिल्ले ब्रिटीश व्यापारी म्हणून भारतांत येयले. तेन्ना तेंच्या विरोधांत आदिवासी मदलो एक खंबीर आवाज उबो रावलो. उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान. व्यापार करूंक येल्ले ब्रिटीश आपल्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या नांवान भारत देशाक लुटोवंक लागले. बक्सर आनी प्लासीच्या लढाई उपरांत बंगाल प्रेसिडेन्सी त्यांच्या पूर्ण ताब्यान येयली. आता त्यांची नजर आसली छोटा नागपूर वाठाराच्या सैमीक संपत्तीचेर. हांगच्या सैमीक संपत्तीचो व्यापार करपाचें त्यांच्या मतीन आसलें. पूण त्यांच्या आड येताले ह्या वाठारांतले आदिवासी, जे आपले जल, जंगल आनी जमीन वाचोवपाक आपल्या प्राणांची आहुती दिवपाक लेगीत तयार आसले. मजा येयली. बेस्ट फायर केलं तुवें. एक हरण आणि 2 सशे मारले. अरे अरे, दॅट्स अ ग्रेट शॉट. तिसरो सोसो. चल खेळूया. कितें दिसता तुका? ह्या आदिवासी कशें चिड्डप? ह्या लोकांक हांगच्यान काडल्या शिवाय आमकां हें सगळें मेळचें ना. मिस्टर स्मिथ, तांची संख्या खूब आसत, पूण तांच्या भितरूच एकवट ना. तांकां कंट्रोल करप खूब सोंपें. हो वाठार जिखप जितकें सोंपें तितकोच तिगोवन दवरप कठीण. हें करपाक तेंची संस्कृती सोंपोवंक जाय. ते नकली देव आणि नकली धर्म मानतात. आमी तांकां खरो देव दाखोवया. एकदा ते जालें मागीर ते आमच्या विरोधान केन्नाच वचचे ना. थंयच्या जमीनदारांक आमचे वाटेन घेतले की ते जमीनदार तेंचेर धाक दवरपाचें काम करतले. ह्या आदिवासींक दिसवड्याचे कामगार म्हणून काम करून घेवपाचे तेंचे कडल्यान. तांकां सामके दमडीच्या मोलान वापरून घेवपाचे. मिस्टर स्मिथ,
तांची तितली सुद्धा लायकी ना. अरे येता खंयच्या तोंडान सांगू तुका राव म्हणून. आता हांगा काय उरलें ना रे. इतले आशेन ह्या फावटे हांवें शेत रोवपा खातीर जमीन साफ केल्ली, पूण अचानक ही अर्थ आमच्या जाग्यार आमीच भायले, आमीच दिसावड्याचेर काम करचे तांच्या खातीर. ही जमीन आमची अस्तित्व, पूण त्यांच्या खातीर धंदो. आमी जोगो वा मरो तांकां कांयच फरक पडना. ह्या ब्रिटिशांक आमी आमचो झोटो दाखोवंक जाय. माझी गाठी तर शिवता यांची तकली फोडू. वगैरे रावा रे. तुमची बडी घेऊन त्यांच्या आर्मा मुखार तुम्ही झगडटले. मिस्टर फुरफुरा नका. आता आमकां आमची शेताय करपाक मेळना, गोरवांय चोरोवपाक मेळना, आणि त्या कायद्याच्या विरोधात खंय. तितून हे भाटकारांनी आमच्या जीवार उठल्या. तुम्ही तुमचो धर्म बदलपाक कशे तयार जाले? पोटाच्या भुके फुड्यान कसलो धर्म आणि कसलो देव. ते मिशनरी आमकां 2 वेळचें जेवण तरी दिता, घरचेक पयशे दिता. हरशी बाकीचे आमकां कोण पावता रे. स्वताची भुरगीं जेन्ना चळवळटा तेन्ना मनशान कितें करपाचें रे. सुगुणा, तू राव रे हांगा. आमी आमचो एकवट मोडचो न्ही. धर्म नावाक बदलतो. पयशे मेळटले, जेवण मेळटलें, हें पळय आमी बी तेंच केलां. हांव म्हजो धर्म बदलचो ना. हांव लाचार जावचो ना त्या चोरा मुखार. बंबा गांवांत गर्मेची भयण रावता, थंय आमकां शर्त काम मेळटलें. धर्म बदलू येता, पण मनशाचे इज्जतीचे कितें? भाऊ भाऊ खरें सांगा, तुमची बायलां हांगा सुरक्षीत आसा? लाचारी तुमकां कितें कितें करूंक लायता, थंय तुमी तोंड बंद करून रावता. आता आता भाटकारान काल म्हाजेर हात घातलो. तुम्ही सगळे धांवून आयले म्हणून हांव वाटावले. कितें जालें जाल्यार हे गोरे ते भाटकारांक शिक्षा करतले असले. अजून कितल्या भाटकारांक तेणी शिक्षा केली? तेमी उलोवन कांय अर्थ ना. हो सूर्य, हो आमचो देव सिंगबोंगा, तेका तरी आमची दया येतली काय कोण जाणा. तुम्ही बरे करून रावात. आमचे भोग आमकां खंय व्हरता तो देवूच जाणा. चल कर्मी. भुरी, तुका भाटकारान आपयला मुगो. आ आणि येतना बरें न्हावन बीन यो. भाटकाराक आंगाक वास येयल्लो नाका, कळ्ळें मुगो. सुगणा मुंडा इंग्रजांच्या आणि तेणी पोसलेल्या भाटकाराच्या अत्याचाराक कंटाळून अलिहातू सोडून बंबा वचपाक गेलो. बरेच दीस चलून साधारण 250 किलोमीटर पयस असलेल्या बंबात कर्मीची भयण रावताली. ती थंय गेली, पूण थंय काम करतना सुगणाक जाणवलें की अलिहतू सारकी परिस्थितीत बंबांत सुद्धा आसा. धर्मांतरण, अन्नाची कमी, इंग्रजांचो अत्याचार, इंग्रजांची ही कर्मां सगळ्या आदिवासी वाठारांत पसरूंक लागलेली. किरिस्तांव जाल्ल्यान चड फायदे गावताले. जेवण, शिक्षण आणि गरज आसता तेन्ना भीक कशे पयशे. असोच कांय काळ गेलो लाचारेन. दिसान दीस सुगणा मुंडा लाचार जावपाक लागलो. घरान आतां जेवपाक खावपाचें सामान लेगीत सोंपलेलें. सुगणा सामको चिंतेन आसा तें एक पाद्र्यान हेरलें. सुगुणा,
कसो आहा? कितें जाय तुका? अरे म्हाका काय नाका. तू गांवांत नेवोस आयला न्हू, म्हटल्यार तुका जाप दिवया. हे पळय सगुणा, हांव कितें तुजो दुस्मान न्हय. हांव जाणा तूं सोत कितें नाकारून गांवां गांवांत हेडोत आहा. अरे तुजें मन उक्तें कोर, सांग म्हाका सगळें. तुमकां हेतूंतल्यान फकत आमचो धर्मूच वाटोवंक शकता. आमचो गॉड सगळ्यांक समान मानता, कसलोच भेदभाव करिना. आमी सगळीं त्या सर्गीच्या बापायचीं भुरगीं. तूं आमच्या धर्मांत येशी तर तुज्या भुरग्यांक शिक्षण, पयशे, वखदां सगळें मेळटलें. तुजो धर्म तुका हें दिता? पूण फादर, हांव जर क्रिस्तांव जालो जाल्यार म्हाका म्हज्या आदिवासीच्यो सगळ्यो रिती भाती करपाक मेळटल्यो. अरे कित्याक जाय तें तुमकां? तुमी आपली जीण ह्या ऊंच जातीची गुलामी करून पेड्ड्यार केली, वाट लायली. आतां तुमच्या भुरग्यांक तरी बरो फुडार, बरें शिक्षण दियात. हेयात, आमच्या देवाच्या मायेच्या कुशींत येयात, देवाच्या गोपांत येयात. सुगणान फादर हॉफमॅनाच्या सांगण्यावयल्यान किरिस्तांव धर्म आपणायलो. कर्मीची भयण हें आयकून थंय येयली आनी तिणें कर्मींक सांगलें की तूं आनी भुरगीं तरी धर्म बदलूं नाका. पूण कर्मी आपलो घोव थंय आपूण अशी आशिल्ली. तिणें फक्त बिरसाक आपले भयणी वांगडा धाडलो. बिरसा तेन्ना 6 वर्सांचो आसलो. आपले मावशे वांगडा तो अयाधातून गेलो. थंय जयपाल नाग म्हणून एक मास्तराच्या शाळेन ताका शिकपाक घातलो. बिरसाक शिक्षणाची आनी वाचनाची खूब आवड. तो हेर भुरग्यां परस हुशार आनी बुद्धीन व्हड आसलो. आनीक 2 वर्सांनी तेजे मावशेचें लग्न जालें. ती बिरसाकूय आपल्या वांगडा घेवन घोवागेर गेली. पूण तिच्या घोवाच्या घरच्यांक बिरसा मानवलो ना. कांय तेंप थंय रावन बिरसा परत आपल्या कुटुंबाच्या म्हऱ्यान गांवांत येयलो. तुका कितें दिसता, तेंच्या भुरग्यांक शिक्षण दिवप योग्य? हय, पूण आमच्या भुरग्यांक मेळटा तसलें न्ही. आनी तांकां धर्म बदलचो पडटलो जर तांकां शिक्षण जाय जाल्यार. आमकां फक्त क्लार्काचें काम करपी लोक जाय. सो बेजीक शिक्षणाच्या फुडें तांकां शिकोवन कांय अर्थ ना. पण ते तयार जातले? जर ते हाका तयार ना जाल्यार तांचे कडेन एकूच पर्याय उरता, भुकेन मरप. तुजें नांव? बिरसा डेव्हिड. वय कितलें? 11 वर्सां फादर. तुजें बाप्तिस्म केन्ना जालें पुता? 1 वर्स जालें फादर. आमी बऱ्याक फुडाराक लागून हो धर्म आपणायला फादर. सर्गीच्या बापायच्या राज्यान सगळे समान. ताका बरें शिक्षण मेळचें म्हणून आमी कॉन्व्हेंटान घेवन येले. पूण तुमी येवपाक खूब कळाव केलो. हांगासर आतां एकूय सीट ना, सगळे जागे भरल्यात. अशें म्हणू नाका फादर. म्हज्या सगळ्या भुरग्यां मदीं हो हुशार भुरगो. जाय जाल्यार तुमी तेजी परिक्षा घेवन पळयात. आनी फादर, जर तो शिकून व्हड जालो जाल्यार कंपनी सरकाराकूच ताचो फायदो जातलो न्हू. बिरसा डेव्हिड, तुका आमी कित्याक म्हणून घेवचो? प्रत्येक मनशाक जसो जगपाचो आनी श्वास घेवपाचो अधिकार आसता तसोच ताका शिक्षणाचोय आसता. हेकाच समानता म्हणटा. तसोच सगळ्यांसारको म्हाकाय तो अधिकार मेळपाकूच जाय. वा, तुजो आत्मविश्वास आवडलो म्हाका. सगुना, तुजो पूत हुशार आसा.
घेता तेका हांव, पूण हांगा सगळी कामां करची पडटली, प्रार्थना, देवाची सेवा करची पडटली. सगुना, वच तूं आतां. अनवळखी मनशाक हांगा चड वेळ रावंक मेळना. बरें फादर. बरो शिका. हो सामा, सॅम्युअल मुंडा काका, कितें जर तुजी अडचण आसत जाल्यार ताका विचार. तो हांगाच काम करता. येता. पळयात मातशें. बिरसा मन लावंक शिकूंक लागलो. दर आयतारा तेका सुटी आसताली. त्या एकच दिसा तेका भायर भोंवपाक मेळटालें. सामा मुंडा तेका आपल्या घरा व्हरतालो. थंय तेची वळख सामाच्या नातीकडे म्हणजेच मोयनाकडे जाली. सामा तेंकां दोगांयकय आपल्या मुंडा जमातीच्या व्हडविकायेच्यो काणयो सांगतालो. हळूहळू बिरसा थंय रुळूंक लागलो. शाळेंत तो सदांच वाचीत रावतालो. तेका जगभराचें ज्ञान तितून गावपाक लागलें. पूण त्याच वांगडा शाळेन जे शिकयता तितून विसंगती दिसपाक लागली. तुका कन्वर्शनाचें टार्गेट दिलोलें, ताचें कितें जालें? फादर, 50% थंय गांव आतां आमच्या धर्मान येयला. तुमी आयतारा मिसाक येवन पळयात. लोक भक्तिभावान येतात. अरे 50%आन कांय जावपाचें ना. आमकां 100% जाय. 100%. वेल्यान वर्द येयल्या. हो गांव आमच्या कन्वर्शनाचें मुखेल सेंटर जावपाक शकता. फादर, पूण हे कशें शक्य आसा? आमचो धर्म आमकां जबरदस्ती करपाक शिकयना. आमचो धर्म समजिकायेचो, मनीसपणाचो. आतां तूं आमच्या राज्यकर्त्यांक धर्म शिकयतलो? वय, येदो व्हड जालो रे तूं. आं, हे पळय, तुज्या ह्या मोव वागणुकीची कागाळ वयर सरकार मेरेन पावल्या. हांव तुमकां कितू म्हूण सांबाळून घेवं? हे पळय, तुज्यान जर जायना आसत न्ही जाल्यार तशें म्हाका सांग. हांव दुसरे पाद्रीक हिंगा हाडटां. अरे, आमच्या नवीन कायद्या प्रमाण तांकां प्रेशरायज कर. दबाव हाड तेंचेर. जेजू आमकां त्यागाची आनी मनीसपणाची शिकवण दिता. आमी हांगा जशें वागता ते आनी जें आमी मुळावें शिकप दिता तातूंत खूब अंतर आसा अशें दिसना तुमकां? हांवें सांगलां तशें कर. पाद्रींनी आपली कामां वाडयली. जमिनीची मालकी वयतली हो धाक दाखोवन ते धर्मांतरां करूंक लागले. भाटकारा कडल्यान जमनी घेवन तुमकां दिता अशें ते सांगूंक लागले. त्या आशेन धर्मांतरां वाडली. पूण भाटकार चाळवले. चर्चीक दान दिवपाचें तेणी बंद केलें. त्या भायर पाद्रींनी जीं आश्वासनां दिल्लीं तीं पाळिना. धर्मांतर जाल्ले परत आपल्या मूळ धर्मान वचपाचो यत्न करूंक लागले. बिरसा हें सगळें उगड्या दोळ्यांनी पळयतालो. तितून एक दीस पाद्रीन सगळो राग वर्गांतल्या भुरग्यांचेर काडपाक सुरवात केली. तुम्ही आदिवासी जनावरां ती जनावरां. एक नंबर देशद्रोही आणि धर्मद्रोही. आम्ही तुमची जीण बदलपाचो यत्न केलो. तुमकां नवीन धर्म शिकयलो, समान वागणूक शिकयली. पण तुम्ही हलकट. आम्ही आमचे सगळे सोडून हांगा आयल्यात. पूण तुम्ही उपेग कितें तुमचो? सोरपाक दूद दिलें तरी तो चापताच. तुम्ही आमच्या देवा वांगडा तुमच्या त्या फटींग देवाची नांवां घेतात. तुम्ही आमचो आणि आमच्या देवाचो घोर अपमान केला. घातकी तुम्ही, घातकी. आम्ही घातकी न्ही. घातकी आणि फटींग तुम्ही. मुंडा सत्या खातीर जगता आणि सत्या खातीर मरता. तुमच्या फटींग मनशांसारखे आमकां खेळ करूंक कळना. तुम्ही आमकां फटयले,
हात केलो तुम्ही आमचो. धर्म बदला सांगून आमकां व्हड व्हड स्वप्नां दाखयली आणि निमणे कांयच केलें ना. एक तर आमच्यो जमनी आमकां परत दियात, ना तर आमी आसा तशे जगूंक दियात. आमच्यो जमनी आमकां दियात, ना तर तुम्ही झक मारात. आमच्यो जमनी आमकां दियात, ना तर तुम्ही झक मारात. आमच्यो जमनी आमकां दियात, ना तर तुम्ही झक मारात. अरे ऐका, शांत राहावात, शांत राहावात. बिरसा, कितें हें? पादेगार म्हणजे देवाचो एक दूत आणि तुवें ताचो अपमान केलो. आमच्या धर्मान शिकयल्ली सहिष्णुता खंय गेली तुजी? पादेगाराची माफी माग बिरसा. माफी कसली? तेणे आमकां मुंडांक घातकी आणि फटींग म्हणले. ह्या आयकोन कोण ओगी रावतलो? आपल्या हक्का खातीर लढूंक जाय हें तुमीच सांगिल्लें न्ही फादर. हांव म्हाज्या मुंडा हक्का खातीर उलयलो. बिरसा, बिरसा, तूं आतां मुंडा उरूंक ना. तूं आतां किरिस्तांव जाला. तूं आतां बिरसा डेव्हिड हें विसरूं नाका. सॉरी फादर, पूण विचाराचे आणि विश्वासाचे स्वातंत्र्य हेच किरिस्तांव धर्माचे मूळ रूप. तुम्हीच शिकयले. तुम्हीच सांगले की समानता आणि आत्मसन्मान कितें ते. मागीर हे वर्गांत शिकयता ते किरिस्तांव धर्माचे कसले विकृत रूप. बायबलान होच धर्म सांगला. ज्या धर्माक दुसऱ्याच्यो परंपरा आणि दुसऱ्याची संस्कृती मान्य ना, तो धर्म म्हाका मान्य ना. बिरसा, तुका हांगा शिकपाक जाय काय नाका? नाका. असल्या दुपटी आणि कपटी शिक्षण दिवपी जाग्यार म्हाका एक क्षण लेगीत रावपाचें ना. हे नकली शिक्षण दवरा तुमच्या कडेन. बिरसा, बिरसा. बिरसा आपल्या गांवांत परतलो. घरची परिस्थिती वायट आसली. तितून तो शिक्षण सोडून परत येयला म्हणून सुगणा बेजार जालो. आणि तितून बिरसाची भयण नव्या जन्मल्ल्या भुरग्याक घेवन घरा येयली. बारसो करपाक सुगणा आनी कर्मी काळजी करूंक लागली. आतां कशें जातलें? बिरसाक हें समजलें. तेणें आपल्या तरेन हेचेर उपाय काडपाचो थारायलो. एक दीस तो अचानक उठून खंय तरी गेलो. या आनी कितें हाडला? घरान जाय ते सामान आणि बारशाक जाय तेवूय हाडला. इतले पयशे तुजे कडेन खंयच्यान आयले? शिकता आसतना काम करून थोडे पयशे गाठीक लागिल्ले. अशें सगळें हाडला मरे तुवें? हो पळय साहेब, होच तो. हाणेच ती वस्त चोरून म्हाका विकल्या. कसली वस्त? बिरसा, कितें म्हणटाय? कितें जालें साहेब? विचार तुमचे चड शिकलेल्या पुताक. बिरसा, कितें म्हणटा ते? कितें जालें? तो कितें सांगतलो? ताणें एका पुरिल्ल्या बायलेच्या मड्या वयली वस्त चोरली आणि ती हाडून म्हाका विकली. बरें जालें एकट्यान पळयल्लें तें. ताणें म्हाका मागीर सांगलें. शी 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 शी, केदें व्हडलें पाप केलां रे तुवें हें. कितें जाता? हांगा लोकांक जेवपाक खावपाक मेळना. जी वस्त जित्या मनशाक उपयोग जाता ती पुरून उडोवप आणि कायद्यान पुरिल्ली वस्त विकप हे चोरी जायना. तू कायदो म्हाका शिकोवनाका. ज्या घरची बायल मेल्या तेंच्यांनी कागाळ करूं ना म्हणून तूं सुटलो. पूण ती आतां वस्त व्हर आशिल्ली थंय पुरून यो आनी ह्या सावकाराचे पयशे फारीक कर. साहेब, हांव व्हरून ती वस्त पुरता आणि सावकाराचे पयशे हांव दिता. ही घे, चल या आमी साहेब. चड शिकोन अक्कल शेणटा म्हणटा पळय ती ही अशी. आमकांय पापाचो भागीदार करपाचो हो दळदिरो खंयचो. चला. बिरसा, कितें केलें तुवें हें? हांव तोंड उगडटलो न्हू. लज्जेन घातली तुवें आमकां. अरे मुंडांचो भावरात तो. तुवें आमच्या परंपरांचो अपमान केला. आमचे कडेन फट उलयला तूं. त्या राती बिरसाक न्हीद पडूना. तो मध्यानेर उठोन घर सोडून गेलो. तेणें रातचीच रानाची वाट धरली. बिरसा घर सोडून रानान रावंक लागलो. घडलेल्या प्रकारान तेका सामको शॉक कसो जाल्लो.
तो भटकल्ल्यासारको भोंवतालो. झाडांकडे उलयतालो, रडटालो. बिरसा अशें करतना एक दीस तेका अचानक एक जखमी जाल्लो भुरगो दिसलो. बिरसा तेका घेवन लागींच वस्ती आसा थंय धांव मारून गेलो. वाटेक तेका एक मनशान एक घराकडे बोट दाखयलें. बिरसा थंय गेलो. थंय एक मनशान दार उगडलें. तो मनीस जावन आसलो आनंद पांडे. दवर ते दवर सकल वय थंय हेवटेन तकली कर. दवर दवर सुशेगाद सुशेगाद. हो रानान जखमी जावन पडलेलो. कोण तो खबर ना. गावातल्या लोकांनी तुमच्या कडेन धाडलो. बरोच मार लागला पण जातलो सारको. सावकाश सावकाश. भिवू नका. तुझ्या घरचे खंय? तो भियेला. ताका आराम करून दी. न्हीद यो बाबा यो. न्हीद बाबा न्हीद. सुशेगाद सुशेगाद. सुशेगाद. ताका बरो जावपाक वगत लागतलो. तो मेरेन तेची सेवा करपाक तुका हांगाच रावचो पडटलो. पूण तो म्हाजो कोण न्ही. नासूं न्ही पूण तुका तो गावलो. तूं ताका घेवन हांगा आयलो. हातून कितें तरी अर्थ आसा. तुझें नांव कितें? बिरसा डेव्हिड मुंडा. बिरसा मुंडा. म्हळ्यार तूंच तो जेणे मिशनरी पाद्रा कडेन वाद घातलेलो. हय. तुका पुस्तकांची आवड आसा दिसता. हय. म्हाका ही संस्कृत भास कळना. तुमी म्हाका शिकयशात? बरे भशेन. योग्यता ही मनशाच्या कर्मान आसता. तूं ज्ञानाचो उपासक. तुका शिकोवप योग्य ठरतलें. बिरसाच्या आडकल्ल्या जिणेक एक नवी दिशा मेळ्ळी. मिशनरीन तेणें जगभराचें साहित्य वाचलेलें पण आमचे भारतीय ग्रंथ, भारतीय समाज आनी संस्कृतीची तेका जाण नासली. आनंद पांडे सारक्या गुरूच्या रुपान तेका ती गावली. तो पांडेकडे आयुर्वेद शिकलो. आदिवासी वक्तांची तेका जाण आसलीच. तितून ह्या ज्ञानाची भर पडली. बिरसाच्या हातीक गूण आसलो. तेचेकडे उपचार करून येवपाक पयसुल्ल्यान लोक येवपाक लागले. बिरसा आतां बदललेलो, व्हड जाल्लो. तेच्या भितर आतां एक वेगळेंच तेज येयल्लें. थंय सगळें शिकून घेतल्या उपरांत बिरसान आतां आपल्या गांवांत परतोवपाचो निर्णय घेतलो. आपल्या गुरूचे आशिर्वाद घेवन तो आपल्या गांवांत परतलो. कितें जालें? चेडो म्हजो बरो ना. यो यो हांगा घाल ताका. जालें कितें ताका? 8 दीस जाले ताप येता. आज सकाळी बेशुद्ध जालो.
हो चमत्कार कोण तुम्ही वळखीचे कसे दिसतात हांव बिरसा मुंडा. बिरसा म्हणजे सुगंध मंडाचा पूत. हय. खूप ऐकलं तुमच्याबद्दल. देव कसे पावले तुम्ही. हा तुमच्याच गावचा. या आम्ही या गावात या. चल या. जोहार मायबा. हे बिरसा म्हणटा. तो दादलो गांवचो मुखेली बरे असलो. मोठे वैद्य. बिरसा त्यांच्याच मदलो एक हे समजतात तेका खोशी जाली. त्या दिसा तेणे मुंडा जमातींतल्या व्हड व्हड मनशांक आणि सरदारांकडे बिरसाची वळख करून दिली. आता गांवांत लेगीत बिरसाक पळोवपाक आणि तेचेकडे उपचार करपाक लोक येवपाक लागले. बिरसा सेवाभावान हे सगळें करतालो. हळूहळू चड लोक जमूंक लागले. बिरसा तांकां प्रवचनां आणि बरी देख दितालो. बिरसाच्या ह्याच विचारांक फुडें बिरसाय धर्म म्हणून वळख गावली. आमची आदीम संस्कृती आणि आमची परंपरा खूप महान आसा. पूण तितूंतल्यो वायट गजाली आमकां सोडून उडोवपाक जाय. आमचो देव सिंगबोंगा म्हणल्यारूच सूर्य. आमी ताकाच मानुया. देव हो एकूच आसता. ही धर्तरी आमची माय. तिका पालन पोषण दिता हो सिंगबोंगा. म्हणूनच तो आमचो एकूच देव. बरी जीण जगात. सदांच लिपेस दवरात. कोणाले वायट करनाकात. फटींग उलयनाकात. आमी सगळे आदिवासी भाव एकामेकाक सांबाळुया. भायल्यान आयिल्ल्या ह्या नवीन धर्माची आमकां कांयच गरज ना. 2 दीस तातूंत बरें दिसतलें. पूण शेवटाक तुमकां तुमच्या मुळाकडेनूच परतुचें पडटलें. बिरसाच्या ह्या उतरांनी लोक प्रेरीत जावपाक लागले. लोकांक तो एक अवतारी पुरुष कसो दिसपाक लागलो. लोक तेका आदरान धरती आबा अशें म्हणपाक लागले. हे पळयात, तुमी बेश्टेच चिंततात. ब्रिटीश सरकाराक जर जाय जाल्यार ताका केन्नाय चिड्डून उडोवंक मेळटा. पूण आमकां बेकायदेशीर कांयच करपाचें ना. म्हणून आमी ओगी रावल्यात. पूण तुमकां दिसता तितलें तें सादें सरळ उरूंक ना. तो लोकांक ब्रिटीश सत्ते विरुद्ध भडकायता. जमीनदारां विरुद्ध भडकायता. आनी आतां तर तो तांकां आमच्या धर्मा विरुद्ध भडकायता. हे पळयात, आमच्यांनी खूब कितें करूं येता. पूण म्हाका एक सांगात, तुमचे कडेन ताजे विरोधान कितें प्रूफ आसा? आसा. एक सामको जिवो प्रूफ आसा. हय साहेब, आमी आयकलां ताणें बिरसायत धर्मान कितें करचें आनी कितें करचें न्ही हाची एक यादी तयार केल्या. आनी कांय दिसां भितर एक व्हड सभा घेवन तो ती लोकां सामकार मांडपाचो आसा. बिरसायत धर्माचे कायदे कशे. आनी हे लोक जर ताच्या सभाक अशेंच येवपाक लागले आनी ताच्या धर्माचे कायदे मानपाक लागले जाल्यार तें ब्रिटीश सत्ते विरुद्ध एक बंड ठरचें ना. तशें जाल्यार ताका चिड्डून उडोवपाक तितलेंच पुरो. सरकाराच्या विरुद्ध षडयंत्र रचता म्हणून ताका भितर उडोवपाचो. मागीर बाकी सगळे आपुणूच जाग्यार येतले. बिरसा खरेंच एक साध्या सोप्या पद्धतीची नियमावली तयार करतालो. जिवनांत कशें वागप हें तेतून मुखेल रुपान नमूद केल्लें. आपले हे विचार आपल्याक मानपी लोकां मदीं तो पसरूंक सोदतालो. म्हज्या भावांनो आनी म्हज्या भयणांनो, आतां वेळ आयला. आमकां आमच्या दुबळ्या जिणेंतल्यान वयर सरपाक जाय. इतले दीस आमी शेणिल्ले, अंधविश्वासान बुडिल्ले. हे अन्याय आनी अत्याचार करपी लोकां मुखार आमी झुकताले. हे आमकां मनीस सुद्दां म्हणून माननाशिल्ले. पूण आतां अत्याचार करपी लोकां मुखार आमी झुकचे नात.
आमकां आमच्या परंपरेकडे वचपाची वाटचाल आतां सोदची पडटली. आमी कितें आशिल्ले तें आतां आमकां जाणून घेवचें पडटलें. तातूंत बदल हाडचे पडटले. ही जी जमीन ते आपली म्हणटा पळय ती खरी म्हणल्यार आमची आवय. तिची राखण आमी करपा जाय. चला यात आज आमी संकल्प करया की आमी आमची जीण सन्मानान आणि मानान जगतले. आमी लढया आमच्या या भुंये खातीर, आमच्या माना खातीर आणि आमच्या स्वातंत्र्या खातीर. भगवान बिरसा मुंडा की जय, धरती आबा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय, धरती आबा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय, धरती आबा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय. बिरसाची ही उतरां उज्यासारखी पसरली. सरकाराच्या आणि धर्माच्या विरोधान लोकांक भडकयता म्हणून ताका बंदी केलो. हें पळोवन लोक चाळवले. पूण बिरसान तांकां शांत रावपाक सांगलें. फटींग आरोप लावन बिरसाक 2 वर्सां भितर दवरलो. बिरसा, तू फकत सांग हेंका हांगाच काबार करूया. तुम्ही सगळे शांत रावात. अजून वेळ येऊ ना. तुम्ही फक्त बिरसा धर्माचे पालन करात. भगवान बिरसा मुंडा की जय, धरती आबा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय, धरती आबा की जय. ब्रिटिशांक दिसलें की ही चळवळ आतां थंड जाली. पूण तशें जालें ना. तेणें जेलीन येवच्या पयलींच क्रांतीची एक वैचारीक कीट लोकां मदीं उडयल्ली. 2.5 वर्सांनी ती कीट आतां उजो जावपाची तयारेन आसली. चुकलो. बॅड शॉट. तेका भितरच दवरूंक जाय आसलो. तो सामको डेंजरस. तेजी उतरां आयकून लोक जीव दिवपाक लेगीत तयार जाता. ताच्यान कितें तरी खास आसा. पूण कायद्यान आमी ताका चड वेळ भितर दवरूंक शकना. तरी आमी ताचेर नदर दवरुपाक जाय. लोक पयलींच भुकेन आनी महामारीन मरपाक लागल्यात. तो ताचो फायदो घेवन लोकांक भडकयतलो. चिंतेचो विशय आसा खरो, पण रानटी वाघाची शिकार करपाक आमकांय कळटा. पळोवया कितें करता तो. तूं तुजी चाल चल. वा. हें घे तुजें सामान. हातूं मागे पगडी ना. कितकें सांगलें जाल्यार तुमकां अक्कल ना न्हू. पगडी बांदपाचो अधिकार फक्त ब्राह्मणाक आनी जमीनदारांकूच आसा. तुमचे सारक्या जंगली मनशाक ना. तो सामको भिलो. तुम्ही सगळे ओगे कित्याक? दादा कितें जालें? दादा कितें जालें? फाटल्या महामारीत आई आणि बाबा दोगूय गेली. तुका कळोवपाक कांयच साधन नासलें.
ही खबर तुका पावोवपाचो खूब यत्न केलो पूण बाकीचे सगळे लोक कसे आसात? आमचे आंदोलन चालू आसा न्हू? हय, पण तांकां शांतिकायेचें आंदोलन नाका. लोकांक आतां क्रांती जाय, क्रांती. अरे पूण दादा, आमचो बिरसायत धर्म केन्ना कोणाक मारपाक किंवा हिंसेची देख दिना. मागीर हें अशें कितें? बिरसा, फाटल्या 2 वर्सांत परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या. दुष्काळान कंबर मोडून उडयल्या. पयलींच तेणे आमच्यो जमनी घेतलेल्यो. आमी आमच्या जमनीरच गुलाम. धर्म बदल जमीन परत दिता म्हूण सांगून आमकां फटयलें. निमणे जमीन जमीनदारांकडेच. तेवूय एके वटेन सतयता. आनी आतां हो दुष्काळ. लोक भुकेन मारता. पूण हे सरकार कर वसूल करपाक न चुकता येता. कांय उत्पन्न ना, पण कसली मदतूय ना. कर दिना जाल्यार वेल्यान जनावरां सारके मारतात. अशा असंवेदनशील मनशांक शांतिकायेची भाशा समजतली? तूं म्हणटा तेवूय खरें आसा. देवा सिंगबोंगा पाव रे. ऐकात सगळे, आमचो फुडार खूप कठीण आसा. सगळे तयारीक लागात. बिरसा अहिंसावादी असलो, पण परिस्थिती अशी जाली की आता शस्त्रां उखलल्याशिवाय तेका पर्याय उरलो ना. अबुआ देशोम रे अबुआ राज. अबुआ देशोम रे अबुआ राज. हा, हे सरकार आमका मुंडाक आणि बाकीच्या आदिवासीक फालतू कशा समजतात. जनावरां इतकी सुद्धा किंमत ते आमका दिनात. हांगाचे जमीनदार आमचे अस्तित्व मानिनात. हाचो अर्थ असो जाता की आम्ही कोणूच न्हू ना. आम्ही बी ह्याच धर्तरेचे पूत. आमच्या मुंडाचा सुद्धा इतिहास आसा. आम्ही बी लढला या भुये खातीर. आणि ताचो प्रमाण आसा चुटी देवळातली ही पाटी. पळयात, ही पाटी आसा आमच्या मुंडाचो अभिमान. चुटी देवळाच्या प्रांगणातल्यान हाडले आम्ही ती. आज मेरेन आम्ही शांततायेन जगले. लाचारेन सगळे सोसले. पूण आता ना, आता ना. आता वेळ आयल्या क्रांती घडोवपाची. आमच्या फुडल्या पिळगेक देख दिवपाची. फुल गुलाम, फुल गुलाम, फुल गुलाम. आमचे क्रांतीन सहभागी जावपी लोकांचे 3 स्तर आसतले. पयलो गट आसतलो आमचे गुरु आणि प्रचारकांचो, जे आसतले विचारांनी बदलाव हाडपी. हे बिरसाच्या लागचे कांय लोक आसतले. तांकां आमच्या दर एक आंदोलनाची बारीक खबर आसतली. हांच्या मागीर आसतले पुराणक, जे युद्ध पुकारपी आणि लढपी आणि अत्याचाराच्या विरोधात आवाज काढपी. आणि सगळ्यात निमणे आसतले नानक, जे पैदल शिपाई. अशा 3 स्तरांचेर आम्ही शिस्तबद्ध पद्धतीन लढतले. आमचे जल, जंगल, जमीन ह्या दुष्टांच्या हातातले मेकळे केल्या बगर आम्ही रावची नात. अब्वा देशोम रे अब्वा राज. अबुआ देशोम रे अबुआ राज. अब्वा देशोम रे अब्वा राज. अब्वा देशोम रे अब्वा राज. आमचे राणयेचो पुतळो जोडोवपाची हिम्मत कशी झाली तेजान? हांवें सांगलेलें तुका, तो आतां सामको बंडखोर जाला. आपल्या भाशणांनी लोकांक भडकयता. तो आतां डोंबारी रानान रावता. आनी रान सामकें दाट आसा. आमचें सैन्य सुद्दां भितर वचूंक शकना. तेजी सुरवातीची भाशणां आयकून दिसतालो तो हिंसावादी म्हणून. गजाल इतकी हाती भायर वसत चिंतून आसले. तो आपली चाल खेळो, आतां आमी खेळुया. आमच्या मनशांक कळयात, आतां आमी चाल खेळपाची. आदिवासी हे फालतू आणि तेंचेर चड शस्त्रां खर्चून तांकां सोंपोवच्या परस तांकां उपाशी मारपाचो ब्रिटिशांचो प्लॅन आसलो. तेणी सगळ्या वाठाराची घेराबंदी केली.
दीस रात पुलीस गस्त घालूंक लागले. आदिवासींक भायर गांवांत येवन जेवण व्हरप कुस्तार जालें. जेवणाचे हाल जावपाक लागले. बिरसा चिंतूंक लागलो. तेणें एक योजना आंखली. एक राती मशाली पेटल्यो आनी रातीच्या काळखांत तेणें हल्लो केलो. धान्याचे कोठार लुटताना कडेच्या इगर्जेक लेगीत उजो लागलो. प्राणहानी जावना, पूण ब्रिटिशांक हें सहन जावना. तेणी तिडकीन सगळ्या गांवाकच उजो लायलो. ओढू नका. माफ करा तांकां, माफ करा. माफी? हेका माफी? सगळो गांव जळून उडयलो. भुरगीं, बायलां, जाणटे कोणाक सोडूना. आनी हेका असो सोडप? जितले पर्यंत म्हाका याद आसा, आमचेर सदांच अत्याचार केला तेणें. खंयचे तोंडान माफी मागता गो तूं? माफ कर तांकां शिक्षा म्हळ्यार म्हाका शिक्षा. हांवें कितें पाप केलां? पाप करता आसतना जो पळय ओगी रावता तोवूय तितकोच पापी. पूण दादा, हेंका सोडा. कितें? पूण गरिबांक लुटून पळय हेंच्यांनी साम्राज्य उबें केलां तें लुटा. पापान भरभटलेली ही हवेली जळोवन उडयात. जमनीचे कागद हेंचे जळोवन गोबर करात. निर्धन जावप कितें तें आतां ह्या पयशेकाराक कळूनी. नाका, ना ना ना, नाका नाका बिरसा, नाका. पांयां पडटा तुका. काय उरपाना म्हजे कडेन. अशें करनाका, पांयां पडटा. तुजे पाद्री आनी तुजे साहेब तुमकां कितले पावता पळय तें पळोवया. उल गुलाल, उल गुलाल, उल गुलाल, उल गुलाल, उल गुलाल. जमीनदाराचे मदतीक कोणच येयलो ना. पाद्री आनी पुलिसांनी लेगीत तेजे कडेन तोंड फिरयलें. बिरसा आतां व्हड हमलो करपाचे तयारेक लागलो. 24 डिसेंबर म्हळ्यारच नातलांच्या एक राती आदी तेणें व्हड हल्लो करपाची तयारी सुरू केली. सोसले हे हाल, उरली ना ढाल, जीण बेहाल अशी ही जाता. कसले हे भोग जगणे हे रोग, कोणाक सांगू त्रास दुःख हे आता. उलगुलान, उलगुलान हे महान. उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान हे महान. उलगुलान. शाबास बिरसा, तुवें आदिवासी भावां खातीर केल्लें काम लोक सदांच याद दवरतले. शाबास. अन्याय पावता तेंगशेर उजाचो घेर, तुटलो हो बांध धीराचो आता. काळकी दिसता ती वाट, क्रांतीची लाट, झूज घनदाट झुजोया आता. उलगुलान, उलगुलान हे महान. उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान हे महान. उलगुलान. उलगुलान उलो हो एक क्रांतीची देख, गाजोया शेख मुक्तीचो आता. दिले जरी प्राण निश्चवाचो बाण, पेटले हे रान झुजोया आता. उलगुलान.
गुलगुलान है महान गुलगुलान. आम्ही ताका इतलो सहज घेवपाक जायनाशिल्लो. येदो सो एक पूर ब्रिटीश सरकाराक नाका शेवट करता म्हणजे कितें? हाचो अर्थ इतलोच की हें बेगीन सोंपपाक जाय. हाका लागून जगभरान आमची लज वचपाक लागल्या. सारकें अर्द काड. एक तर तेका धरा ना जाल्यार मारा. आमची एक तुकडी फुडल्यांतल्यान हल्लो करतली. आमचे मुख्य काम आसतलें तेंचे बाण आनी भाले सोंपोवपाचे. एकदांच हल्लो करून तें जावचें ना. आमकां तेंकां थोगोवचें पडटलें. आमची दुसरी एक तुकडी दोंगरा फाटल्यांतल्यान वयर चडून तेंचेर हल्लो करतली. बिरसा बिरसा आमचे सगळे मनीस शहीद झाले. कामता मोयना तुम्ही बिरसाक घेऊन वाचात. बेगीन वाचात. ना आम्ही निमण्या श्वासामेरेन झुजया. नाका नाका. तू जितो उरलो जाल्यार कितल्योश्योच क्रांती घडटल्यो. माझा सोपूच आसा तुका. आम्ही तेंका आडोवन धरता. उलगुलान 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 उलगुलान. चला उलगुलान उलगुलान. बिरसा कसो तरी थंयच्यान गेलो, पूण आपले 400 अधिक साथीदारांचो जीव गेलो हें तेका सहन जालें ना. दुसऱ्या एक जाग्यार रानांत तो लिपून उरलो. ब्रिटिशांनी तेजेर 500 रुपयांचे इनाम दवरले. पैशांच्या आशेन एक मुंडा जमातींतल्या मनशानच तेजी म्हायती पुलिसांक दिली. खबर पक्की आसा? हय साहेबा, तो रानात लिपला. हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयला तेका. तो गावलो जाल्यारूच ताका 500 रुपया मेळटले. बरें साहेबा, तुमी येया म्हाज्या वांगडा. हांव दाखयता तुमकां. बेसावध आनी थकलेल्या बिरसाच्या मनशांक ब्रिटिशांनी कैद केले.
बिरसाकय धरलो. धरून रांचीच्या जेलीन घातलो. तेचेर 15 केसी चोरल्यो. त्याचे हाल हाल केले, पण त्याच्या तोंडार कसलेच दुःख वा त्रास झाल्ल्याचे दिसनासले. तो शांत असलो, जसो खुर्सार मारूंक व्हरपी जेजूच. जेलीन तेका एकट्याकच दवरलो. एक मनीस फक्त जेवण दिवपाक वयतालो, पण तेजेकडे कोण उलयनासलो. अशेच खूब दीस गेले. शेवटाक 9 जून 1900 वर्सा तो अचानक गेल्याची खबर येयली. पहिलो डाव सोपलो. सो तो खरोच कॉलेरा जाऊन मेला काय? हय तर. ओ आय सी. जर तेका मृत्यूदंड दिल्लो जाल्यार तो हुतात्मा जावपाचो. लोक बंड करून उठपाचे आनी तें आमकां बऱ्याक पडपाचें न्हू. इतिहासान लोक म्हणटले की तो कॉलेरा जावन मेलो, पण खरें कितें जाल्लें तें त्या जेलीच्या वंटींगच खबर. आणि तुकाय खबर आसतलें मिस्टर स्मिथ. निमणें सगळें जालें खबर. चल आता नेवो खेळ म्हणूया. यू मूव मिस्टर जेम्स. वयाच्या 25व्या वर्सा बिरसा गेलो. आदिवासींक खूब कितें दिवन गेलो, पूण बिरसाची काणी सोंपूंक ना. तो जितो उरतलो त्याच्या विचारांनी, त्याच्या क्रांतीन. हे बान. अरे विठू, झाली मरे तयारी? हय. पूण सरपंच, हरशीं तूं जागोराक येनाशिल्लो मरे. आमचो जागोर आसता तेन्ना तुमी मुद्दम किर्तन दवरताले. आज कसो कितें येयलो? अरे पापया, गावूय आमचोच, जागोरूय आमचोच न्ही. बरें, कितें निर्णय जाला तुमचो? ना, आमी आमच्यो जमनी दिवचे ना. आमी ह्या धर्तरेचे पूत. वेळ प्रसंगी आमी झगडटले आनी ती राखतले बी. झगडटले, सांबाळटले असा तितली ताक तुमचेकडे? हय, असा रे ताक? झगडटले खंय झगडटले. अरे मूर्खानो, तुमकां अक्कल कशी ना? ही अशी उदरगत परत केन्नाच जावची ना. नालायक, बेईमान मरे तुम्ही. सकाळ फुडें माझ्या दारान येवन जेन्ना उबे रावतात न्ही, शिरविसो जाय, पयसो जाय म्हणून, तेन्ना खंय वता रे तुमची आवय? दोळे उक्ते करून पळयात, नाल्यार एक एकट्याक चिड्डोन उडोवपाक वेळ लागचो ना आमकां. पळयात रे, पळयात, पळयात हांगा. हे पळय, हे सगळे घेतला आमी. आता हो एक रानाचो व्हडलो भाग, तो एकदा आमी ताब्यान घेतलो की सोसले हे हाल, उरली ना ढाल, जीण बेहाल अशी ही जाता. कसले हे भोग, जगणे हे रोग, कोणाक सांगू त्रास दुःख हे आता. उलगुलान उलगुलान हे महान उलगुलान. उलगुलान उलगुलान हे महान उलगुलान. अन्याय पावता तेंगशेर, उजाचो घेर, तुटलो हो बांध धीराचो आता. काळकी दिसता ती वाट, क्रांतीची लाट, झूज घनदाट झुजोया आता. उलगुलान उलगुलान
महान उलगुलान 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 है महान उलगुलान उलगुलान उलो हो एक क्रांतीची देख गाजोया शेख मुक्तीचो आता दिले जरी प्राण निश्चवाचो बाण पेटले हे रान झुजोया आता उलगुलान